प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आनी आयचें वर्तमान जावन आसा जुवाचो 3रो विसवोर वोड 16 ते 21 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 3 वर्सेस 16 to 21। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। ताचेर भावार्थ ठेवता त्या दोर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका शाश्वत जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो। इतलो ताणें संवसाराचो मोग। कित्याक संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोन मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान ताका धाडलो। जी कोण ताचेर भावार्थ ठेवता तांकां खास्तीचें फर्मोन, पूण जी कोण ताचेर भावार्थ ठेविना तांचेर खास्तीचें फर्मोन पडलेलें आसा, कित्याक तांणी देवाच्या एकल्याच पुताचेर भावार्थ दवरूंक। आनी होच तो निवाडो। संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाडा परस काळोखाचो ओदीक मोग, कित्याक तांची कर्तुबां नश्ट आसलीं। खरेंच खोटेपण करतात ती उजवाडाक कांटाळतात, आनी आपली कर्तुबां कसलीं ती पळोवन येना जावं उजवाडाक येना, पूण स्वता प्रमाणे चलतात ती आपल्यो कन्यो देवाचे कुशे प्रमाणे केल्यात म्हूण उगडापी कळोवन घेवचे खातीर उजवाडाक। प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें वर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता ह्या 16वी वडीन जेजू कितें म्हणटा। तो म्हणटा, खरेंच तांचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका शाश्वत जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो। इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो। भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जें देवान आमचे पासत केलां ताजी सजमणी आमकां मेळत जाल्यार आमकां कळोन येतलें कित्याक जेजूक ह्या संवसारान येवचो पडलो। भाव भयणीनो, देव आमचो शी मेर नासलेलो मोग करता। देवाचें उतर आमकां सांगता ह्या 16वी वडीन, ताणें संवसाराचो मोग केलो। ताणें संवसाराचो मोग इतलो केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो। पूण ताणें आमकां आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान कित्याक धाडलो? खूब लोक म्हणटा आमच्या पातकां लागोन, खूब लोक म्हणटा आमचें तारण करपाक। वय भाव भयणीनो, ताणें आमची पातकां घेतलीं, आमचें तारण केलें, पूण कारण ज्या कारणाक लागोन जेजू ह्या संवसारान येयल्लो, तो येयल्लो आमी एक शाश्वत जिवीत मेळचे खातीर, म्हणजे आमी एक शाश्वत जिवीत जिवोवच्या खातीर। आनी शाश्वत जिवीत म्हणजे कितें भाव भयणीनो? खूब लोक समजता की शाश्वत जिवीत आमी मेल्या उपरांत आमी एक शाश्वत जिवीत जियेतले, पूण जो कोण ह्या संवसारान शाश्वत जिवीत जियोना तो केन्नाच मरतकूच शाश्वत जिवीत तो केन्नाच जिवोचो ना। म्हणजे कितें शाश्वत जिवीत म्हणजे कितें? शाश्वत जिवीत जावन आसा एक संबंद आमच्या देवाशी। आनी जेजू ह्या संवसारान येयलो हो संबंद आमचो देवाशी घडोवन हाडपाक। कित्याक भाव भयणीनो, आदाम इवीन जेन्ना तांकां रोचलेलीं, ताणें पातक केलें, ती देवा कडसून पयस गेलीं, सैतानाक ह्या संवसारान तांचेर अधिकार मेळ्ळो। आतां आख्खो मनशाकूड सैतानाचे गुलाम जाले। पूण भाव भयणीनो, देवाक तें फारीकपण दिवचें पडलें, कित्याक खंयचो मनीस नासलो ह्या संवसारान जो फारीकपण दिवंक शकतालो। म्हणटच देव आतां एक मनीस जाता, जेजू ह्या संवसारान येता, मनीस जाता, आनी तो आंकवार मोरयेच्या और जुजेच्या संबंदा वरवीं येना, तो पवित्र आत्म्या उदेशी येता, कित्याक ताका तें पातक ताचे भितर नाका जावपाक। म्हणटच जेन्ना जेजू जल्मता तो आतां पवित्र आत्म्या उदेशी जल्मता आनी तो खुर्सार बेता, आनी आमकां आमच्या पातकां लागून आमी जें सोसूंक जाय आसलें, आमकां तें फारीकपण दिवचें आसलें, तें जेजू दिता। आनी भाव भयणीनो, देव आमचो इतलो मोग करता म्हणून ताका नाका आमी कसलें दूख सोंसलें, कसले त्रास सोंसले, तो सगळे त्रास जेजूक भोगूंक दिता।
आनी जेजू खुर्सार वेता आमचे मरण मोत्ता आनी आतां भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता जेजून आमचे पासत खुर्सार केलें ताजेर आमी चोत्राय दवरता आतां आमी देवान आमचे पासत जेजू वरवीं जें केलां तें आमी सत मानता आतां आमी देवाचें उतर आयकता तें उतर आमी सत मानता तें उतर आमी मानता आमी तें उतर कोत्ता आमी पाळटा आतां भाव भयणीनो आमी एक सासणीक जिवीत जिवंक पावता तो जो कोण सासणीक जिवीत जिवंक सोदता ताज्यान मोत्तकूच सासणीक जिवीत जिवंक जायना ह्या संवसारांत सासणीक जिवीत जिवंक ना जाल्यार आनी हें सासणीक जिवीत जिवोवपाक आमकां जाय उतराची सजमणी आमकां जाय जेजूची सजमणी ताणें आमचे पासत कितें केलां तें आनी ज्या दिसा आमकां ती सजमणी मेळटा जेजून आमचे पासत कितें केलां तें खुर्सार आनी आमी आतां देवाचें उतर आयकता देवाचें उतर शिकता देवाचें उतर पाळटा जें जेजून आमकां सांगलां आपल्या उतरा वरवीं तें आमी कोत्ता आतां भाव भयणीनो आमचो संबंद देवाशी आमचो संबंद जेजूशी आमचो संबंद पवित्र आत्म्या उदेशी आतां घट जाता कित्याक देव आमकां कितें सांगता तें आमी कोत्ता आनी आतां आमचो संबंद जेन्ना घट जाता आतां आमी एक सासणीक जिवीत जिवपाक सुरवात कोत्ता आनी एक दीस जेन्ना आमकां वेळ येता ह्या संवसारांतले वेतोकूच ही कूड आमी सोडटा ही कूड जमनीन वचोन कुसता पूण आमचो आत्मो आनी आमचें मन सासणाच्या सासणाक देवा बरोबर जिवपाक तयार जाता आनी आमच्यान आतां एके नवे कुडीन एके आत्मीक कुडीन आतां आमी देवाच्या राज्यान भितर सरता कित्याक ह्या मासा रोगताक देवाच्या राज्यान भितर सरपाक केन्नाच जावचें ना पूण आमी जेन्ना एक सासणीक जिवीत एक कुडीन आमी जियेता ह्या संवसारांत जियेता एक दीस आमी जाणो की आमी जेन्ना मरण वेतोकूच एक सासणीक जिवीत एक जैतिवंत जिवीत देवा बरोबर सासणाच्या स्वर्गार आमी भोगूंक पावतले आयज भाव भयणीनो आयज ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया पोत्तून देवाचें उतर आमी आयकोया तें उतर फकत आयकोनूच न्हय पूण तें उतर आयकून आमी पाळून आमी आयजतान सुरवात करुया सासणीक जिवीत आयजतान जिवपाक सुरवात करुया आनी एक दीस सासणाचें सूख देवा बरोबर भोगूंक आमी आयज तयार जावया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.